4 म्हयने सुमार जाले मुजबुरेक रायचो पंचायत आयलो की आमगे MLA कित्याक तूं मेते जाता आनी तांगे काम करून दिना. हांवें सांगिल्लें ताका तूं देवाको मागाय, ताका देवान तोकली दिवपाक आनी ताची कुन्नाटाय देंवोवपाक. पॉलिटिक्सांत MP म्हणलो आसता, MLA म्हणलो आसता, जिल्ला आसता आनी पंचायत आसता. हे सगळी 4 कोडे पोस्ट आहाय. तांकां लोक एक पावर दिता गांवची उदरगत करपाक. कोणू काम करता तें बंद करपा न्ही. दुसरें कितें आहा, त्या कृपेन म्हाका हांव CM जालो, स्पीकर जालो, मंत्री जालो, लिडर ऑफ द ऑपोजिशन, सगळी पोस्ट चोयली. तूं पोस्ट आहा म्हूण तूं सगळें जाणून चिंतूं जायना. एक वस्तून एक जिनियस व्हा, एक्सपर्ट व्हा आनी त्या कडेन बुद्धी घेवपा जाय. एक म्हणणें इंग्लीश भाशेन, ए जिनियस इज वन थिंग कॅन बी मोरोन इन दी अदर. एक जो मनीस एक वस्तून जाणार आहा तो दुसरे वस्तून सारको झिरो जावपाक शकता. देखून आमी दुसऱ्या कडेन बुद्ध घेवपा जाय. कितें डिसिजन घेयचें पयलीं. आतां पळय, आमचे घरा लोक आयले की सर ही टावर येता ते आमकां नाका. हांवें सांगिल्लें तांकां इतलें तेंप तूं मुज बारबर रावले. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडीच आखे गोंय हांवें केन्ना वायट केलो करूंक ना. कोणाक वायट जात जायत आमी तें बंद दवरलें. पूण लिटल नॉलेज इज डेंजरस. तूं कांय नेणो कोण सांगत म्हूण तूं कितें बोब मारता हें सारकें न्ही. देखून कितें डिसिजन घेयचें पयलीं एक्सपर्ट ओपिनियन घेवपाक जाय. हांव आतां 2 आमचे दोतोरां कडेन डिस्कस केलें. दोतोर ह्यो टावर आयल्या कोणाक वायट जाता. ते दोतोर म्हणपाक लागले वायट जाता जाल्यार मेडिकलाक तीन आसपाचे. हें कोणाक वायट जायना. हे मुखार सगळी आमच्या मोबायलाची डिपेंड जातली सगळ्यो वस्तू. तेन्ना हांव मागता निवडून आयलोले मनशांनी ही गांवांत सुंपेपणां व्हरपाक. पयर म्हाका कळून आयले की आमगे MLA फोंडगाड काडून फोंडेगाड म्हणल्यार थंय काडून एक नवो 3रो टावर येता. देखून ताणें ते दोस म्हणलें आमचे कडेन 3 आहाय 4थ कित्याक जाय. सो आमकां कोरबी दिताना तो ताणें धोड उगोवन 3रे तरी हाड म्हूण लोकांक थिंग हें नासलोली सिग्नल आतां मुखार येतली. आमचे मागजोना लोक बोब मारताले म्हाका की सर सिग्नल ना. आतां तांणी एक टावर घाल्या पंचायता लादान मार्गाचेर आनी आतां तांकां थोडी येता सिग्नल पूण सगळें येना. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान एस्टॅब्लिश केलें की टावर घाल्या कोणा वायट जायना. देखून आयज तांणी परमिशन पुरान काडली. आज परमिशन नाका टावर घालपाक कित्याक कोणाक वायट जायना. लोक म्हणपाक लागले टावर आयल्या नाल्ल बाल बारीक जाले. आनी 2 दोतोरां कडेन एग्रीकल्चरा कडेन डिस्कस केलें. तो म्हणलो सर ही सगळीं बोंडोलां कोण नेण्टे बेश्टे कितें उलयताय आनी हेर मागीर तांगे आयकताय. हांव आयज लोकांक सांगूंक सोदता जे कोंत्र आहाय आनी ते फावरा जे आहाय दोगांय कडेन हे आयज मोबायल आहाय. म्हाका पर्यंत घरा कडेन किंवा सिग्नल येना म्हाका थिंग भायर वचचें पडटा. देखून हे मुखार ही सिग्नल म्हणटाय ती सगळ्यांक जाय. तेन्ना हांव आमच्या गोंय कुट्रेच्या MLA कडेन मागूंक सोदता की जात जाल्यार आनी कोणाक वायट जायना म्हणून एक वाड्यांनी टावर घाल्यांनी उलोय सगळ्यांक ही सिग्नल येवपाक आनी तांगे मोबायल युजफूल जावपाक. हेंगेले कोण सांगत तांगे आयकनाकाय. खरेंच वायट जात जायत कोणाक रायट ना मोबायल घालपाक टावर हाल्यार तुगे बाटां तूं उगड काडटा आनी तागे सायडीन तो आपणाकल्यान काडटा. तूं कितें जाता. सो देखून
आयज म्हाका जोन पर्यंत म्हणटायसर जात जाल्यार आनीक एक आमगे एक मोबायल टावर घाल म्हूण कित्याक येना थिंगा हें सिग्नल येवपाक तेन्ना हांव लोकांक उलोवन मारता हांवें पयलीं म्हणलें ते भशेन लिटल नॉलेज इज डेंजरस कोण एक हाडनाडी म्हूण तुमी आयकून बेसेबोब मारनाकाय होरें कोणाक वायट जात जायत तेन्ना आमकां ती गांवांत हाडपाक आमकां रायट ना पूण कोणाक वायट जायना जायत आनी हाडून सगल्यांक सिग्नल मेळपाक ही आमचे निवडून हाडलोल्या सरकाराची ही तांची दिया ड्युटी आनीक सांगूं करता आतां हांव एम एल ए उलोवन मारता आयज मिटींग आहा मडगांव कोला लागून हांवें 2 दिवस जाले हांव उलयलो हावजान एक आमचे जे शेड्यूल ट्रायब जे आसा तांकां आयज रिजर्वेशन आयलो हांव उलयलो आमचे गोंयांत ना सगळे सबंद भारतांत आहा आनी 1% आमगेले शेड्यूल ट्रायब आहाय जात तितले बेगीन हें चालू लागू करपाक जाय तेच भशेन आमकां हो कोल हांग नाका देखून पार्लमेंटाक रायट ना तो जालो ते मेदीन आयले आमच्या गोंयची सरकारान हिंग पास करपाक जाय ह्यो वस्तू आमकां नाकाय कित्याक सगळे कोल तरी आमगे वास्कायल जायत सगळ्या पोल्युशन जातले तेन्ना आमगे एमएलए कडेन मागता की आमच्या असेंब्लीन पास करून घेयाय की आमकां कोल हाब नाका आमकां लोकांचें हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट देन कोल एंड दॅट बिजनेस आनी कितें क्वेश्चन आहली हें सगळें पड रिजर्वेशन आहा बेस्ड ऑन पॉप्युलेशन शेड्यूल ट्रायब पॉप्युलेशन तुज्यान एक चूज करूंक जायना एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 गांव आहाय आनी तांकां 20% तरी शेड्यूल ट्रायब आहा तेन्ना सरकाराली ड्युटी तो शेड्यूल ट्रायब करपाक ना जाल्यार तांकां रायट ना कित्याक तांगेले रेप्रेजेंटेशन आसपाक जाय म्हूण ते आमी शेड्यूल ट्रायब रिजर्वेशन केलां पूण जोरी तर कितेंच जातलें आमच्या हिंगा असेंब्लीन पळय पास करपाक जाय ना पार्लमेंट तुका तें आयकलें एक लोक कितें हाडले देखून असेंब्लीन पास केल्यार कळ्ळें की आमची स्टेटीन जाय म्हूण तेन्ना ड्युटी पार्लमेंटाची तें लागू पास करून लागू करपाक 2027 जाय तो टायम आहा आज मुगेले उक्ते आहा हांव काम मुगे स्वताची करून नासलें मुखारी करतलो हांव तें आजी पॉलिटिक्स 27 आजी उलयना जाय टायम आहा ओके